पयलीं म्युन्सिपालिटी मिटींग घेतिल्ली सप्ता बद्दल आनी नॉर्मली सप्ता बद्दल आमी वर्सांसून जेन्ना सप्ता येता तेन्ना मिटींग्स ह्यो घेतात. फक्त सगळ्यो डिपार्टमेंट्स आपापलें काम करता पूण मातशें स्ट्रीमलायन जावचें, थोड्यो कितें चेंजीस आसात तांकां सांगच्यो पूण आमी ऑलमोस्ट सदांच रिव्यू घेता. आज रिव्यू मिटींग आशिल्लें, सगळे डिपार्टमेंटाचे लोक आशिल्ले आनी सगळ्यांची तयारी सगळी जाल्या. एक फर्निचराचोच मातसो वेगळो इशू आसा, खंय तांकां शिफ्ट करप तें, सो तांचे कडेन उलोवन एक खंयचो तरी बरो प्लेस जे तांकांय बरें पडटा आनी लोकांकूय बरें पडटा आनी ट्राफिकाकूय त्रास जायना. ट्रॅफिकूय पळोवन तांकांय प्लेस दितले. बाकीचे सगळे पुलीस डिपार्टमेंट आसूं नाजाल्यार वॉटर सप्लाय आसूं, सगळे डिपार्टमेंट आसूं, ताणें आपआपली तयारी केल्या. थोड्यो गोश्टी ज्यो मातश्यो आमी फॉलोअप करपाक जाय. म्हणजे आमकां एम्बुलन्स जाय, फायर ब्रिगेडवाल्यांक हांगा एक रूम जाय, कित्याक आतां फायर ब्रिगेडवाले शिफ्ट पयस जाले, सो ते सगळें आमी तांकां हें करता म्हणून सांगता. आनी मेजर एक अशे खुबशे प्रॉब्लेम्स आमी जे आमकां दिसताले सॉल्व करपाक जाय ते आयचे मिटिंगेन म्हाका दिसता सॉल्व जाले. दामोदराचो सप्ता म्हणटा तो वार्षिक 7 दीस आसता नॉर्मली, पूण एक एकदां कितें जाता की कांय कारणांक लागून वाडटा, एक एकदां नाका आशिल्ल्या कारणांक लागून पसून वाडटा. एक एकदां इतलो पावस पडटा की जे खुबशे पयसल्यान लोक धंदो करपाक येता थंय तेंचे कडेन धंदो जायना, मागीर ते म्युन्सिपालिटी कडेन येता 1-2 दीस वाडोवन दी म्हणून रिक्वेस्ट करता. आमी मागया की स्वता सोडीत जावचो. आमी 7 दिसाचो आमी ह्या फावटी ठरयला, म्हणजे म्युन्सिपालिटीन ठरयला, म्युन्सिपालिटीचे प्रेरोगेटीव ते. सो आमीय सांगलां की जाता इतले बेगीन ते क्लियर करचो म्हणून. आमी म्युन्सिपालिटी कितलेंय सांगलां की सिटीन सगळ्यात मेन त्रास जाता आनी जेन्ना सप्ता काबार जाता तेन्ना हांकां ती घाण काडपाकूच 15 दीस वतात आनी मागीर सगळे सिटीवाल्यांचो म्हणजे तांचे खूब हाल जाता. सो ह्या फावटी तांणी सांगलां की मॅक्झिमम 3 दिसां भितर फूल सिटी आमी क्लीन करून दिता म्हणून. बाकीच्यो थोड्यो गोश्टी आसा, म्हणजे सगळ्यांचो एक डिमांड आसा की गोबी मंचुरियन स्टॉल हांगा आसचो. सगळ्या जात्रेनी सगळ्या फेरयेनी गोबी मंचुरियन स्टॉल हे सगळ्या कडेन आसता, वास्कोनूच कित्याक ना. सो आज आमी एफडीए कडेन उलयतले की कित्याक ना काय म्हणून तो, आनी तांची जेन्युइन रिजन आसा जाल्यार दुसरी गजाल, पूण तशें कांय रिजन ना जाल्यार ह्या फावटी आमी गोबी मंचुरियन स्टॉल पसून घालपाक पयतले. म्हणजे आमी सपोज हायजीन मेंटेन केली सगळ्या कडेन, तांचे उदकाची वेवस्था व्यवस्थीत केली जाल्यार म्हाका दिसता कांय प्रॉब्लेम आसूंक जायना. पार्किंगेचो इशू एक मोठो आहा, तेचेर तुमी कितें मॅप जावं अशें कितें तरी करतले जे लोकांक इजी जातले, बिकॉज ट्राफीक हांगा चड हे जाता. म्हाका दिसता चेअरपर्सनूय म्हाका दिसता लोकांक आव्हान करपाक आसा की सिटीन जे लोक रावता नाल्यार लागीं रावता तांणी गाडी हाडची न्ही म्हणून सिटीन, जाणे करून कंजेशन जातलें. थोड्यो गाडयो पार्क्ड आसता, म्हणजे हाज्यो रेंट कार नाल्यार रेंट बायक, हे 8 दीस तांकां PI ट्राफिकानूय सांगलां की तांकां तांचे कडेन मिटींग घेवन तांणी ते 8 दीस तांकां खंयच्योच बायक्स आनी हे आसच्यो ना अश्यो तांणी काळजी घेता म्हणून सांगलें. सो पार्किंगाच्या दृश्टीन थोडोफार त्रास जातलो, कितें एक फूल रस्तो तूं बंद करता, पूण म्हाका दिसता इनिशियली जसो प्रॉब्लेम जातालो तसो जावपा ना. कितें प्रकार घडूंक शकता, चेन स्नॅचिंग जावंक शकता आनी कितें जाता मॉलेस्ट म्हणजे इव टिजींग जावंक शकता. असले सगळे पॉयंट्स आमी आयडेंटिफाय केले आनी पुलीस थंय प्लेन क्लोथ्स म्हणजे सिविलान आसतले थंय नजर दवरपाक. आनी कोण भुरग्यांक आमी पळयता की इव टिजींग खूब जाता ह्या टायमार, सो ताजेर एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून सांगलां. खंय खंय डार्क स्पॉट आसा ते आमी लायटींग करचें म्हणून मागलां. आनी ह्या फावटी पुलिसान एक्स्ट्रा फोर्स मागयला आनी दे वील बी म्हणजे सगळ्या जाग्यांचेर जंय आजनेरी जावपाक शकता थंय प्लेन हातून पुलीस आसतले. रिक्वेस्ट करतात तुमच्या मार्फत भाविकांक आमचे कोण तळी घेवन येता पळय तांकां की तळी येता आसतना आमचे 12:30 सारके भजन स्टार्ट जाता तेन्ना प्रत्येकाने विचार करपाचो. पयलीं आमचे तळी घेतले की पयलें प्राधान्य आमकां चोसी फॅमिली, दुसरें आमचे उत्सव समिती, तिसरें म्युन्सिपालिटी, चवथी वास्को पोलीस स्टेशन आनी त्या प्रमाणे प्रत्येकाने आपापले हे पर्यंत घेवन येवपाचें. कित्याक लागून तर आमी पयलींच अनावन्स करता जेन्ना देव दामोदराक श्रीफळ दवरले सांगणें केलें की पयलींच अनावन्स करता की 1 वर लायन चलची ना म्हणून. तेन्ना लोक ताटकळत रावता, तांकां एक उमेद जाल्ली आसता की देवाचें दर्शन केन्ना घडटलें अशें तेंचें प्रत्येकाचें हें आसता. आनी जे देवळान जे लोक जमलेले आसता पळय तळी जावं नाल श्रीफळ जे दिवपाचें आसा वार्षिक ते दिता म्हणसर तांकांच 1 वर ते 1.5 वर वयता. तांकां लागून तुमच्या मार्फत हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी संयम पाळपाचो. भायर जे कोण लायनीक उबे आसा तेंच्यांनी आनी ती तळी दिवन सगळ्यांची जाल्या उपरांत तेंच्यांनी 1 वरा उपरांत आमची लायन सुटतली आनी देव दर्शन परत स्टार्ट जातलें. दुसरे पार ह्या फावटी पार आसात, ह्या वर्सा 6 पार आसा. पयलो पार फैलवाल्यांचो, दुसरो नाभिक समाज, तिसरो दैवज्ञ ब्राह्मण समाज, चवथो बाजारकारांचो, 5वो मागीर
आमचा कोणतो गाडेकर समाज आणि सोवपार चारी समाज अशे तरेन सकाळचे 6 पर्यंत सगळे पार येतले. ते भाशेन आळीपाळी म्हणटा तसे लोक त्या पारांचे आणि दामोदराचे दर्शन घेतले आणि हे करतले. ह्या वर्सा आमचे 124वे वर्स सप्तक दामोदराचे तेन्ना 3 वर्सां सारखे बरे भाशेन जावंक ना. लोकांक दर्शन घेवूंक मेळना. भावार हे म्हणटा ते बरे भाशेन तांकां दर्शन घेवंक मेळना. ह्या वर्सा बरे भाशेन सुरळीत जातले. पयलीं जशें कोरोना पयलीं कशें घडटाले तशें दर्शन घडटलें. आमी चिंतला 7 दिसाच्या वयर आमी वयचे ना म्हणून 7 दीस हे कन्फर्म जाल्लेलो आसा. सेकंड थिंग सगळे जी लास्ट टायम मिटींग जाली तेजी रिव्यू मिटींग तेच्या बद्दल आमी सगळे उलयले आनी सगळे गव्हर्मेंट जे ऑफिसर्स आहा बाय ट्रॅफिक जावं पुलीस जावं PWD जावं सगळ्यांनी आपणा आपणा जे कितें काम आसा तें ऑलरेडी तेंकां सांगलेलें आनी तेंच्यांनी सगळें ओके म्हटलेलें आहा. ह्या फावटी तुमकां कांयच कंडिशन जावपा ना. इतलो आमी हें केलेलें आसा हें पूण लोकांनी खंय तरी मातसो आपणाचो एक हे फुडाकार घेवपाक जाय. कित्याक वास्कोन गाडयो घेवन येवचे न्हय इतले आमी हें करता. कित्याक सिटीन जेन्ना कोण गाडयो घेता तेन्ना ट्रॅफिक खूब जाम जाता. म्हणून हांव वास्कोकारा खातीर स्पेशली जे वास्कोकारा तांकां लागीं ते 2 व्हिलर घेवन पासून येयल्यार ते 7 दिसांनी मातशें तेंच्यांनी मातशें केल्यार ह्या फावटी सप्तक बरो उरतलो जाता. Last year, this year also we have deployed the staff and we have removed the scheme for the Saptah. So side by side we have our police outpost will be there besides the temple, and our plain post staff will maintain patrolling in the ferry to keep the watch on pickpocketers, thief teasers. And also we have requested the municipality to erect the watchtowers. So maximum there will be 10 watchtowers, and also requested to install the CCTVs to keep watch on each and every activities of the public. So I hope this year also we will celebrate the Saptah with huge crowd and peacefully. So ask for IRB of 3 platoons for emergency, and there we will keep station at the outpost.